por sorda यानी आमचो नोमा 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 देव मोय यारा voivo moima voltea deva noma 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 deu molhara voivo भावा भयणीनो तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार TFRCC ह्या चॅनलान आनीक एकदां ह्या चॅनला वरवीं हो देवाचो सपून मोग संवसाराक पावूंक हेच ह्या चॅनलाचे व्हरतेपण आनी मागणें आयज होच हेतू घेवन केरी भाशेन तुमी हे TFRCC चॅनल पळयतल्यांक सगळ्यांक हांव बरें आवडटा आनी केरी भाशेन आयज हे मिसाच्या बलिदानांत तुमकां मोगाचो येवकार दिता। आयज पास्काचो दुसरो आयतार आनी आयताराक आमी देवीक काकलुतीचो आयतार म्हूण समोरवता आनी केरी भाशेन ह्या आयतार अदी करून देवाचे सपूर्णायेन वाडयलेलो आयतार आमच्या बागयोन फ्रांसीस पाप साहेबान आयज केरी भाशेन ताका ताच्या देण्या पासत ही आमची 13 वर्सां पवित्र सभा अदीक मोगान चलयल्या पासत देवाचे काकलुतीन चलयल्या पासत आनी केरी भाशेन ल्हानविकायेन चलयल्या पासत आयज देवाक आमी दिनवासांव आर्गां दिता वाखणटा आनी हे ताचें जिवीत सदांच आमकां एक इन्स्पिरेशन कशें एक प्रेरणा कशी जावं की आमी ताणें दाखयली वाट ही पवित्र सभेन एकामेकाक आयकोपाची वाट एकामेकाक सांगाता चलपाची वाट एकामेकाक सांगाता घेवन फुडें वचपाची वाट एकामेकाक खुशालकायेन हास्य तोंडान वयर काडपाची वाट ताणें दाखयली जी जेजू क्रिस्तान ताचे कडल्यान ताणें आपणायल्ली वाट आयज आमी हीच वाट धरूंक आमी खुशालकायेन भाव भयणीनो एकामेकाच्या सांगाता धरून हाताक धरून आमी पाप साहेबान आमकां खरी भाशेन ही दाखयली नवी दिशा आमी फुडें व्हरूया आनी देवाक दिन वासुया आर्गां दिवया हे आमच्या नव्या आमच्या सोपून गेलेल्या पाप साहेबा खातीर तर हे वेळार आमी सगळीं भक्तीपणान ह्याचे मिसान वांटो घेवया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं। जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो अर्जेंटिनाचो पयलोच जेजुईत आनी अमेरिकाचो नवो पाप साहेब आमकां फावो जालो। 266th पाप साहेब हो आमचो पवित्र सभेचो जाणें व्हडली झुट्टी आपल्या खांदार घेवन ल्हानविकायेन ताणें आपल्या जिविताची सुरवात केली 2013 वर्साक आनी ह्याच अपुर्बायेन मोगान बागयोन फ्रांसीस आसिजेचो हाची शिकवण घेवन हाची प्रेरणा घेवन आनी हाची दिशा घेवन ताणें नांव आपल्याक दवरलें बागयोन पाप साहेब फ्रांसीस। बाबा भयणीनो ताणें संवसाराक हीच देवाची बागयोन फ्रांसिसा कडल्यान घेतलेली काकलूत समाजीक नीत दुसऱ्यांक भाव भयण मानून घेवची वागणूक दुसऱ्यांक आयकुची आनी सगळ्यांक सांगाता व्हरपाची ही दिशा ताणें आपणायली आनी पवित्र सभेन ताणें दाखोड केली ही 13 वर्सां हीच ताणें दाखयली शिकवण पाप साहेबान आमच्या जिवितान लावूंक आयज गरजेचें पूण आमी मनीस चुकल्यान घडये जायते फावटी ते बसत हे वेळार
ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फाव तरी परी वांटो घेतना आमी पातकी मोडकून घेवन हे वेळार त्याच देवाचे काकलुतीक ताच्या भोगसण्यांक आमी उलो मारुया आनी सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो नांव चारून सांगता मनाचेतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भाग्यो सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोध करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमया काकलुतकोर सोमया काकुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोमया काकलुतकोर सोमया काकुतकोर देवाक दिन वासूंक आर्गां वाखाणी दिवंक मोहिमा देवा उसर्गी हें गायन आमी गावया. Jesu Christa Bapaच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिली तूं संसाराचे पाप काटा आमची काकूत कर उजव्याक पोसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे उल्लेख जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सासनाच्या काकलूतसरा देवा वर्सान वरोस पास्काचे पोरवी वरवीं तुजे पोरजेचो भावार्थ तूं जिवो करताय आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडूंक अशें कसल्याय नाणान आमी नितोळ जाल्या कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जोल मेळ्ळा आनी कोणाच्या रोगतान आमची सोडवण जाल्या ह्या विचाराची फावो ती समजणी आमकां तूं फावो करताय. ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं हेच जाणवायेन आनी हेच कृपेन तूं आमकां भर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणांचे येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पोरजे मोदें धर्मदूतांनी खूब खुणां आनी अजापां केलीं. तांचें एक मोत जावन तीं सगळीं सालामावाच्या दारवट्याशी एकठांय जालीं. लोक तांकां वाखाणटालो पूण कोणूच तांकां जमोवंक फुडें सरो नासलो. सोम्याचेर विस्वास थेवतल्या दादल्या आनी बायलांची संख्या इतली वाडोन वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावळीपूण तांचेर पडच्याक आनी आपले पिडेंतली बरी जावच्याक लोक पिडेवंतांक चौकांचेर व्हरप आनी खाटींचेर आनी आंतरुणाचेर दवरी. जेरुजाल्याच्या लागशिल्ल्या शारांतलोय लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बरोबर पिडेवंतांक आनी मेळे ओतमे बसलोल्यांक हाडटालो आनी ती सगळीं बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. परतून म्हणया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचे, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. आरोणाच्या पुतांनी म्हणचे, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचे, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो, तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी थोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागतांव. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव जुवांव, तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटान तुमच्या कोश्टा दुखींनी तशेंच तुमचे राजवटकेन आनी सोंसणिकायेन तुमचो भागेली. देवाचें उतर हांवें परगटलें आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली देखून पाटमोस नांवाच्या जुंव्यार हांव आसलो. सोम्याच्या दिसा आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी तुतुऱ्यांचो कसो एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हजे फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पळयताय ते पुस्तकार बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता गाय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळो. तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी त्या दिवल्यां मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो हांवें पळयलो. तो पांयां पर्यान लांब 1 आंगोस्त्र न्हेसलोलो आनी ताच्या हड्ड्याक एक भांगाराचो पट्टो बांदलोलो. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मळे कशें ताच्या पांयाशी पडलो. ताणें म्हाका आपलो उजवो हात लायलो आनी म्हणलें, भिवू नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो. हांव तो, जिवो आसा तो. हांव मेलोलो, पूण आतां हांव जिवो आसां सदां सर्वदा. मरणाच्यो आनी पातालाच्यो चावयो म्हजे आदीन आसात. देखून तूं पळयताय तितलें जावं आतां घडटा तें जावं फुडारा घडटलें तें बरोवन दवर. देवाचें उतर हें. देवाचे होळ कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलें देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू जो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moimam tuka somya. जेजू पुनो जेवन जाला तेच सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसल्यो तुयची दारां जुदेवाची बिरातीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पडून शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जाची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बोगसतली आनी जाची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बोगसची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हाताची हांवें किड्याची खुणां पळयले शिवाय किड्याचे स्वादीर म्हजें बोट घाले बगर हांव म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदीं उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका पूण बाबाट दवर. ताणें ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलें देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पडे नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनी जायत्यो कोणां जेजून शिसां उजेर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजून म्हणल्यार अभिषेक आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरूंक ताची विस्वास तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakari tuka Krista. म्हज्या अपुरबायच्या बाबा भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां होच भावार्थ क्रिस्ती पोरजेचो आमकां उक्तो करता. एक क्रिस्ती भावार्थ कितें तो आमकां दाखोड करता आनी कितें भशेन आयज पयलें वाचप दोरुदाच्या इतिहासा वेलें आदले क्रिस्तांवांचें जिवीत कशें तें ह्या 40 आवेसवरान ह्या व्हडींनी ते 40 आमकां मेळटा दुसऱ्या आवेसवरान. कशे तरेन आदलीं क्रिस्तांवां देवाच्या कृपेन वाडटालीं, मागण्यांत तीं जेतालीं, उंडो मोडून ती आपल्या सांगाता बसतालीं, आपल्यालें कितें आसा तें भागां वांडटालीं, एकामेकाक मागण्यांत दवरतालीं, एकामेकाच्या हुस्क्यान तीं जियेतालीं, सगळ्याक तीं भागाक घेतालीं. कसलोच वेगळोचार अंतर तांचे मदीं नासलो. सगळीं सांगात हाताक धरून जेजूची शिकवण, नवी पुनर्जीवणपणाची शिकवण ती शिसां कडल्यान आपणायतालीं. आनी हे तरेन एकामेकाची सेवा करूंक जावं श्रिश्टीची जागृताय घेवंक सगळे तरेन थाऱ्यार पडूंक एकामेकाक ती असल्या मोगान एकामेकाच्या भावार्थान विस्वासान ती वाडटालीं. आनी हेच आमकां भाग्योन पावलूय उगडास करता. कशे तरेन तो क्रिस्त ताका सांगाता घेवन आमी जिवंक जाय. आनी आयचें शिव वर्तमान जेन्ना हींच दारां बंद आसतना कसो जेजू तांकां शांती घेवन येता. दुबावन जेयतल्या तोमासाकूय नव्या जिविताक उजवाडाक तो उठयता, ताचो भावार्थ जागयता. आनी होच भावार्थ बाबनो आमचो आयज जागूंक 13 वर्सां आमच्या ह्या भाग्योन फ्रांसीस पाप साहेबान असल्याच मुलयांचेर जागृताय आमकां दिली. कशे तरेन आमच्या जिविताची दारां बंद करूनय पूण सदांच ती उक्ती दवरूंक
आणि ह्याच वरवीं कशे तरेन आमचे जिवीत भावार्थाची तेंगशी जावंक, एक उजवाडाचो फोलेर जावंक, एक मोगाचो समदीर जावंक, आणि हे तरेन ह्या पाप साहेबान आपल्याकूच ल्हान करून देवाचे काकुलीतीचो सागोर तो जालो, देवाच्या मोगाचो सागोर तो जालो, देवाच्या भावार्थाचो फोलेर तो जालो. भावा भयणीनो, खरेंच आख्खो संवसार ह्या दिसांनी दुखान आसा. कित्याक हो आमचो फुडारी, पवित्र सभेचो गुरू, ह्या पवित्र सभेचो धोनी, ह्या पवित्र सभेचो एक भाशेन साहेब अंतरलेलो आसा. अपवित्र सभेचो पाप साहेब एके भाशेन ताणें प्रेरणा दिवन ह्या सगळ्या संवसाराक फुडाऱ्यांक ताणें जागयल्ले आसात. तरेकवार मुद्द्याचेर ताणें आपलो निशेध मारलो आसा. आनी हे वरवीं सगळ्यांक वेगळोचार करिनासतना, कसलीच अंतर करिनासतना सगळ्या राष्ट्रांक होच देवाचो मोग ताणें पावयल्लो आसा. बाबून आयज ह्या थोड्या मुद्द्याचेर आनी आयची वाचपाय घेवन आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक, तुमकां आनी म्हाकाय हो आत्मीक फायद्याचो. पयले सुवातेर बायगोड फ्रांसीस पाप साहेबान ताची पयलीच नेमणूक जाली तेन्ना हे ताणें आपल्या जिवितान ओळखून घेतले. घर व्हडलें आसा पूण दार पोशीर आसा. ते पासून ताणें आपल्या जिवितान एक स्वस्थ जिवीत न्हय पूण एक कोश्टी जिवीत, एक गरीबपणाचें जिवीत, सादें जिवीत ताणें ह्या जेजुईत पाप साहेबान आपणायलें. आनी कित्याक ताणें आपणायलें? कित्याक ताणें आपल्या जिवितान कुर्सार मारलेल्या जेजूक आपल्या जिविताचो हावेस आनी हेतू केलो देखून. बागून फ्रांसीस आसिसीचो ताणें ह्या गरीबपणांतल्यान देवाच्या मोगाक ताणें आपणायलो आनी होच मोग काकुलीतीन ताणें संवसाराक दिलो. हीच शिकोण, हीच कृपा घेवन ह्या नव्या पाप साहेबान, फ्रांसीस पाप साहेबान आपली जिविताची सुरवात 2013 ह्या वर्साक सुरू केली. आनी पयलो ताचो मुड्डो जालो तो म्हणल्यार दारां उक्ती करात. बाबनो, कसलीं दारां गाय ती? इगोर्जेची दारां गाय, घराची दारां गाय, आमच्या हॉलाची दारां गाय, सिमितेरीची दारां गाय? ना, ही दारां जावन आसा काळजाचें दार. आनी भाव भयणीनो, खरेंच हे काळजाचें दार उक्तें करूंक पाप साहेब आख्खे पवित्र सभे लागीं मागूंक लागलो. खंयसर तें दार? पयले सुवातेर घरान. ह्या घरान आयज आमी एक एका रुमान जियेता. टुडे वी आर लिव्हिंग अ लोनली लायफ. एकसूरपणाचें जिवीत आमी जियेता. आनी कशें? सगळीं भुरगीं जावं वाडलोलीं आयज एक एकल्या आपल्या रुमान कम्फर्टेबल आसात. कोण रुमांतलो भायर सरूंक सोदिना. आयज आपल्याक जाय थंय जेवतात, आपल्याक जाय त्या वेळार जेवतात, आपल्याक जाय त्या वेळार वावर करतात. हे कित्याक घडटा? कित्याक तांच्या हातांनी मोबायल आसा. ह्या मोबायलान तांचें जिवीत स्वस्थ केलां, कम्फर्टेबल केलां, सगळ्यो लग्जरीज आसात. ते पासत आयज ह्या क्वार्टांतल्या रुमांतले भायर सरूंक आगोर जाता. कोस भोगतात. सांगाता जेवंक आयज कोस भोगतात. आयज हे घरान हो परिशोध सुरू जावंक जायो जेन्ना सांगाता आवय बापूय भुरग्यां सांगाता जेवतात. थोडोसो वेळ भुरग्यां सांगाता खेळटात, भुरग्यां सांगाता उलयतात. हे जर उक्तें मन आसा जाल्यार भावा भयणीनो, खरेंच कुटुंबाचो भावार्थ जिवाड जातलो. समुदायाचें दार उक्तें कशें करतले? हांव आयज जायतीं जाणां म्हणटात, तुमी आमगेर सायबिणीक येना जाल्यार आमी तुमगेर सायबिणी येना. तुमी आमगेर फेस्ताक येनात, तुमी आमच्या काजाराक येनात घरान जाल्यार आमी तुमच्या काजाराक येवचे नात. आयज तूं आमच्या घरान भितर सरना, हांव तुमच्या घरा भितर सरचो ना. दुसरी गजाल आयज जाता म्हणल्यार सगळ्यांनी दारांय आपली बंद केली आसात. कित्याक आयज दारांनी सगळे कम्फर्टेबिलिटी आसा. व्हडले व्हडले टायल्स घालून दवरल्यात. आनी ते पासत आयज घरांनी भितर सरपाक गेटीर पासून बिवेर ऑफ डॉग्स घातलेले आसा. म्हणजे सुणी आसा, भितर सरो नाका. बाबनो, आयज असले वेगळोचार, असले आयज एक एक भाशेन एक घोटाय आयज दिवंक गरज आसा. आयज समुदायांनी असले दार उक्ते करचे आसा. कसलोच वेगळोचार करिनासतना, कसलेच वायट करिनासतना तो मुगेर येवंक ना, पूण हांव तेगेर भेटलो. हे म्हज्या जिविताचें दार हांव ताका उक्तें करतलो. असलो समज
आयज घेवचो आसा. तिसरे सुवातेर आमचे पवित्र सभेन हें दार आयज उक्तें जावचें आसा. एका याज्ञिकाचें जिविताचें दार आनी एका पोरजेच्या जिविताचें दार भाव भयणो उक्तें जावची गरज आसा. कशें तें? पयली सुवातेर एका याज्ञिकान आपल्या सांगाता समुदायान जियेतना सांगाता बसून सांगाता एकचाराचें जिवीत खुणावंक, दुसरे आपल्या याज्ञिका सांगाता बाराबर चलूंक, बाराबर येवजणी घेवन, बाराबर प्रेरणा घेवन, बाराबर सांगाती वावरूंक आनी हे तरेन दुसऱ्यांक दाखोड करूंक, आपले पोरजेक सांगाता घेवंक. परिशोधेची वाट म्हणल्यार दारां उक्ती करची म्हणल्यार न्हय सोगत प्रोग्राम्स एक्टिविटीज करूंक, न्हय सोगत साक्रामेंत करूंक, पूण ह्या साक्रामेंता वरवीं ह्या तरेकवार कार्यावळी वरवीं एकचार आमी खुडावंक हे आमच्या जिविताचें दार सगळ्यांक एक सारकें आसा म्हूण. कसलोच वेगळोचार करिनासतना, जात काड पडिनासतना, व्हडलो ल्हान पडनासतना, गरीब गिरेस्त पडिनासतना सगळ्यांक एक तरेन गवडीक वावराची ही अस्मिताय दिवंक, गवडीक वावराचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक आनी जबाबदारीन ह्या गवडीक वावरांतल्यान सगळ्या सवेर ही सेवा करूंक भाग्योन पाप साहेब आमचे लागीं मागता. हेच जिविताचें दार आमी उक्तें करूंक. दुसरे सुवातेर आमकां पाप साहेब मागता आमी एक पवित्र सभा, एक मिशनरी करूंक, एक इव्हेंजलायज कशी करूंक, एक मिसावाची पवित्र सभा आमी बांदूंक. कशें काय? पयली सुवातेर आमी आमच्या जिवितान आमकां दिल्ल्यो तोच जबाबदारी पाडूंक न्हय, पूण जाता जाल्यार आनीक एक तेस आमी फुडें चलूंक. टू गो बियॉन्ड आवर सर्वीस, टू गो बियॉन्ड आवर मिशन, टू गो बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज. आमी आनीक एक्स्ट्रा मायल चलूंक, आनीक एक अर्दो तास आमी फुडें चलूंक. हे जाण आसा जिविताचो हावेस बागून पाप साहेबान आमकां दाखोड केलो. आमी आमचेच विसरूंक, आमी आमचे चिंतीन आसतना दुसऱ्या सवे आमी वचूंक. घोडे म्हाका पांय म्हणून दिमी घालूंक त्रास पडटात, पूण दिमी घालूंक. म्हाका घोडे दुसऱ्याची भीक मागूंक त्रास पडटात, हांव दुसऱ्याला एक भीक मागतलो. म्हाका घोडे दुसऱ्याचे वचून सॉरी म्हणूंक राग त्रास जातात, म्हजो इगो घोडे हर्ट जाता, बट आय एम गोइंग टू गो बियॉन्ड माय सेल्फ. दुसऱ्याला बोगसोडीन दिवपाक, दुसऱ्या बोगसोडीन घेवपाक, दुसऱ्याच्या आदाराक गोडजे वचोंक. म्हाका घोडे हांव मिस करून घोडे कासार जातलो, वावर घोडे घोडे कासार जातलो, टू गो लिटल बियॉन्ड. आनी थोडोसो तास फुडें चलून हांव घोडे कासार जाला जायत, पूण आनीक हांव थोडोसो वावर करतलो ह्या म्हज्या भाव भयणाची सेवा करूंक, ह्या म्हज्या याज्ञिकाची सेवा करूंक. हे तरेन एक नवी मिशनराची पवित्र सभा बांदूंक. न्हय सोगत एक स्ट्रक्चर कसो, न्हय सोगत एक मंदीर कशें तें आसा, पूण हें मंदीर आमच्या जिविताचें मंदीर करूंक. आनी हेच पाप साहेबान करूंक दाखयलें. संवसाराक ताणें उलो मारलो की आमची पवित्र सभा न्हय सोगत एक पारंपारीक रिती पाडपाची, पूण एक मिशनार जेजून दाखोड केली, जी आदली क्रिस्तांवां जियेलीं, एकामेकाची सेवा करूंक वेगळोचार नासतना सगळ्या सवेती गेली, आपलो जीव दिवंक ती तयार आसली. असली क्रिस्तांवां आमी जावंक आनी मिसावाचे दिशा दुसऱ्या धर्माक दाखोड करूंक. तिसरी स्वात पाप साहेब आमचे लागीं मागता ती म्हणल्यार एक पवित्र सभा, परिशोधेची सभा करूंक, अ सिनोडल चर्च. कशें काय? पयली स्वाती तो मागता आमी एकामेकाक आयकूंक, जावं याज्ञिकांनी आपले पोरजेक आयकूंक, पोरजेन याज्ञिकांक आयकूंक. कशें काय? भावना आमची. आयज जाय तो लोक कोसवता, आयज जाय तो एकसूरपणान वेता, आयज जाय तो लोक वळवळटा, आयज जाय तो लोक दुयेंसां आसा, भिरांतीन जियेता, दुबावान जियेता, कोश्टांनी जियेता. असल्यांक ह्या आदल्या शिसां भाशेन, नव्या क्रिस्ती भावार्थ्या भाशेन आमी जागृताय दिवंक. आमी हे तरेन सांगाता चलोवंक, एकामेकाक आयकून घेवंक, एकामेकाचे दुखवलेली भावना सजमून घेवंक, एकामेकाक मानून घेवंक, एकामेकाक समजिकायेन ही जिविताची वाट चलोवंक, एक नवी सभा आमी वाडूंक. आनी हे तरेन आमी जेन्ना जावं दुसऱ्या धर्मांक, दुसऱ्या कोश्टवतल्यांक, देगेर जियेतल्यांक जेन्ना आमी मानून घेतल्या, तांकां आयकतल्या, तेन्ना भाव भयणो एक नवी जिविताची चाल उत्पन्न जातली, अ न्यू लायफस्टायल. आनी लायफस्टायल म्हळ्यार कसली काय? सांगाता चलपाची, एकामेकाक आयकोवपाची,
सांगाता बसून भासाभास करून निर्णय घेवपाची असली पवित्र सभा बांदूंक पाप साहेब आमचे लायक मागता. चवथे स्वातेर पाप साहेब आमचे लायक मागता ह्या समाजान नीत हाडूंक आनी सृश्टी सवे मोग दाखोड करूंक, टू ब्रिंग जस्टीस अँड टू टेक केअर ऑफ द इकॉलॉजी ऑफ द वर्ल्ड. कशें आमी हें करतले काय? पयली स्वातेर हुस्को आमचो हाची अदीक बारीकसाणीन शिकवण घेवंक, ताची एके भाशेन देख आमी आपणावंक, हे आमचे कल्चर, आमची संस्कृताय, आमची परंपरा आमी सांबाळूंक आनी हे तरेन दुसऱ्यांक कश्टवतल्यांक, दुसऱ्यांक एके भाशेन सोडलेल्यांक सांडलेल्यांक आमी नीत दिवंक वावरूंक. हो आमचो समाज, आमचो संवसार, आमची सृश्टी आयज दुखवलेली आसा, ताका नीत दिवंक. आयज जायतीं झाडां कातरून दोंगर मोडून फोडून आयज नदी पिड्यार करून आयज जिविताचे एके भाशेन मनीसकुळाचें जिवीत सोंपत वता. कोण न्ही दितलो काय? आमी क्रिस्ती भावार्थी. हेच पाप साहेब आमचे लागीं मागता. हे आमच्या पवित्र सभेंतल्यान हो क्रिस्ती भावार्थ घेवन आपणावून कशे तरेन आमी दुसऱ्या भाव भयणांक, तुयसर जियेतल्यांक तांचे होक राखूंक, जो लोक कश्टवता तांकां नवें जिवीत दिवंक, जे एके भाशेन अनितीन आसात तांकां न्हीद दिवंक आमी वावरूंक, लॉजे नासतना भिये नासतना आमी स्वताक फुडो करूंक. आनी पांचवे स्वातेर पाप साहेब आमचे लागीं मागता, भाव भयणीनो, आमी देवाचे कृपेन भोजवणीची मनशां जावंक आनी सेवेची मनशां जावंक. एवरी टायम that we take part in worshiping God in the Eucharist and in adoration. जेजूक साक्रामेंताक आमी भोजवण दिवंक आनी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन ही मेळ्ळेली कृपा घेवन, ही मेळ्ळेली जिवाडाय घेवन, हीच अस्मितायेन भरून, ह्याच मुलयांनी भरून, ह्याच देवाच्या तत्वांनी भरून, जाणवायेन गिन्यानान बुद्धीन वाडून आमी एकामेकाची आनी मनीसकुळाची सेवा करूंक. भिये नासतना, लॉजे नासतना आदल्या क्रिस्तांव भाशेन, त्या शिसा भाशेन आमी मोडूंक पासून तयार पडली जाल्यार आमी फुडें चलूंक. खुशालकायेन, हांसते तोंडान, संतोषान हें जिवीत फुडें व्हरूंक पाप साहेब भाव भयणो आयज आमचे लागीं मागता. मिसाचें बलिदान जावन आसा एक जिवी मूळ, एक बुनियाद ह्या ताच्या वावराची, आनी त्या पासत ताणें आपलें जिवीत ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या कृपेन घोटायेन ताणें फुडें व्हेलें. आयज होच पाप साहेब आमकां सगळ्यांक, न्हय फकत क्रिस्तांवांक, न्हय फकत कातोल भाव भयणांक, आख्ख्या संवसाराक एक प्रेरणा आनी एक स्फूर्ती. तर आयज होच भावार्थ ताणें दिल्लो, होच भावार्थ ताणें जागयल्लो. न्हय फकत भावार्थ आमी बेसो उतरांतल्यान, कोडण्यांतल्यान, बेसो आमचे वागणुकेंतल्यान, पूण खरें सेवेंतल्यान, आमच्या रोगतांतल्यान तो आमी दाखोड करूंक आयज तो आमचे लागीं मागता. आयची तिनी वाचपाय, आयचो सेवा दवरूंक आमचो उडास, आमकां उडास करता. आमचो भावार्थ आमी जिवार धरून जिवोन जाल्यार जेजूक फुडें घालून ह्या पाप साहेबाची उतरां आमच्या काळजा मनान घडोवन दर दिसाक ताका दोळ्या मुखार दवरून आनी कुर्सार केलेल्या जेजूची देख घेवन आमचें जिवीत ताणें दाखयले वाटेर, हे अशीर दारवट्यांतल्यान कालवाराच्या वाटेर आमी चलोवंक फुडें चलुया. एकसुरी न्हय, एकमुणी न्हय, पूण एकामेकाक सांगाता धरून. तेन्नाच हो कुर्साचो भार आमचो लोडू जातलो. तेन्नाच हो पेज, हो कोश्ट आमचे सगळे नोपय जातले. आमी जर एकामेकाक सांगाता धरून ही जिविताची वाट चलता जाल्यार. हेच करूंक ह्याचे सेवा धर्मांत आयचे मिसान भाव भयणो सगळ्यांक आमकां देवाची कृपा आनी अदीक करून दैवीक काकलूत आमकां मागुया. होच तो भावार्थ, जेजून दिल्लो भावार्थ, पवित्र सभेन आमकां दिल्लो भावार्थ आमी सगळीं सांगाता भावार्थान आमी उचारुया. सत मानता देवाक, सर पवित्र बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत समोलो, आंकवार मारितायन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो. तो मेल्ल्या मनी देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जेवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पवित्र देव बाबाच्या उजव्या बसलाय. थंय त्या जिवेन मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्ताचो एकठार, पातकाचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण,
सासण्याचे जिवीत. आमेन. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुसार आमी तुका दिनवास जावं तुज्या उदारपणान तुमी आमकां दिला तो उंडो तुका भेटयता हांव. दाग वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासण्याच्या सासनाक देवाक जय. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुसार आमी तुका दिनवास जावं तुज्या उदारपणान तूं आमकां दिला तो दाखाचो सोरो तुका भेटयता हांव. दाग बालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासण्याच्या सासनाक देवाक जय. म्हज्या पुरबायच्या भयणी भावने मोशें तुमचें बलिदान सोर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातालें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या कुटुंबाची देणी मोय पासान मानून घे. आयज आमी बागेवन फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाचे जिवीत तुका उबारता. ताजे एक स्फूर्ती आनी प्रेरणा आयज आमकां ताका स्वर्गीचे राज दी म्हूण मागतना सगळ्या आमच्या मरून गेलेल्या पासून आमी उडास करता. आनी आमकां जिवा आसुल्यांक हेच ताजी स्फूर्ती घेवन प्रेरणा घेवन तुज्या पुतान दाखयली कुर्साची वाट पळोवंक आमी चलूंक आनी वरवीं एका दिसाक जिवणपणाचे आमी भागीदार जावंक आनी होच जिवणपण दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सास्ताचे देवा तुजे मोहिमेची किती आनी वाखाणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां आयज केल्यान बावार्थ्यांक उगडलीं दारां स्वर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवून फावो जाता. ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवे जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सोर दोलबार निरोवन तरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्लाच्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा कोरस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले हेच कोशेन कोस मोरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी कायात. हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोचे. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी ही सोमेस घेयात आनी हातले हे पियेयात. ही मोज्या रोगताचे ही कास नव्या आनी सासणी कराराचे हे रोगोत. पातकाचे हे बोगसणे मेडच्यान तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तेव्हा रोहुतले. हे मोज्या उगडासा कोरा.
भावार्थाचो गोड पोरगो तुया Jesu meu जीवन जाला Jesu जीवन जाला Jesu nowiar Jetolo nowiar Jetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता जिविताचो उण आनी सरवणीची कास तुका समोर बी दाव तुझ्या मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आणि रोगो शोधल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे 20 सालोलेचे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागवीन बापाचो आमी उडास करता फिलिप नेरी आमचो कार्दियाल बिस्म साहेब सिमियांव आमचो आदारी बिस्म साहेब तांकां सगळ्यांक आमच्या यादनिकांक आनी सगळ्या मोठवाशांक तुज्या प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकराक पापसाहेब फ्रांसीस हाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्राना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भोड्यांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोती मेलण्या समेत सांग तुजें परसोडीत मुख आमोड पडूंक फाव कर आमा समेसांची ह्या मिसान वांटो घेतल्यांची सेवा दया कर सगळ्यांक सेवा तूं राख आनी सांबाळ आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात आपलो लग्नाचो दीस पाळटात आयज लोक जातात सेवा तांचेर जो आशिर्वाद घाल सेवा जी पिडीत आसात कश्टतात तरेकवार पिडेक लागून दुयेंसाक लागून मोनाच्या कुडीच्या दुयेंसाक लागून आत्मीक दुयेंसाक लागून भारी वडवळटात साहेबा वेळार तुजी काकलूत ताची संवय दाखय तांचो भावार्थ विश्वास तुजेर वाडय जी भावार्थी पयस गेल्लीं आसात वा धर्म सोडून पयस जी येतात दुस्पोट घालतात साहेबा तांचेर तुजी दया कर तांचेर तुजी मोगाचो काकुतीचो सागोर तुजो पावस तांचेर वतय अदीक जी भावार्थी जी पिडीत आसात तांकां तूं राख आनी सांबाळ आंकुवार बरी देवाची माई सांगा ती बागून जुजे तिचो मोगाचो पोती बागून दवरूं आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासूच्या सुखान आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वनून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवान आपली दैवी काकलूत आपले इस्रायल पोरजे सगळे काळा काळा दाखयली जेजू वरवीं कुर्साच्या ताच्या मरणा वरवीं ह्याच जेजू ताच्या पुतान आपल्या रोगटा वरवीं ह्या संवसाराची मनीसकुळाची ताणें दैवीक काकलूत दाखोवन सोडवण केली. दर मिसाचें बलिदान होच काकलुतीचो सागर. पापसाहेब फ्रांसीस हेच आमचे लागीं मागतालो ह्याच मिसाच्या बलिदानाची गोठायेन हेच काकलुतीन आमच्या जिविताची दारां उक्ती करूंक आमी दुसऱ्याक आयकूंक दुसऱ्याक सजमून घेवंक अनीत सांपडलेल्यांक न्हीद दिवंक एकामेकाचो मोग करूंक हांसते तोंडान खुशालकायेन एकामेकाची सेवा करून ल्हान जावंक एकामेकाचे चाकर जावंक हेच फुडारीपण चलोवंक पापसाहेब आयज आमकां एक नामणो देख ह्याच ताच्या पावलांनी चलोवंक आनीक एकदां ह्याच बापाक उलो मारून ताची काकलूत ताचो मोग ताचो भावार्थ आमकां फावो कर म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणाऱ्या जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बोरमाशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार गावतली सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटाय
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती म्हजो मोग भावार्थ तुमकां दिता, आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान समार तुजो जे येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमया शांती ताजो मोग भावार्थ सदां घाल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचेय सवे आसूं. खुशालकाय मोगान आमी एकामेकाक जेजूत शांती वाटुया. शांत सवे आसूं, शांत सवे आसूं, शांत सवे आसूं. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हेच ती देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेडीच्या जेवणाक आज आमकां आपयली सगळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, तुज्या एकाच उतरान म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोळ बापा पुनो जेवन जाल्यार जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन शिसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पडे नासतना आमी तुज्या उतराची उंड्या सोऱ्याच्या आनी हांगा एकटोलेल्या भाव भयणीच्या रुपान त्याच जेजूक भावार्थार आमी वळखता. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवाची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भाव भयणां मदें व्हडा संतोशान उदार काळजान वांटूंक आमच्या सोंपलेल्या पाप साहेबान फ्रांसिस्कान हीच देख आमकां दवरल्या. तर ताणें दाखयले वाटेन चलूंक आनी मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा बोडान जाणवाय दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचेय सवे आसूं. आनी सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाक आयकूंक, एकामेकाक न्हीद दिवंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रिती हात दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची कूड. जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रिती हात दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची कूड.